भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यान फोंडेचो पीएसआय विक्रम नायकाक लांच मागिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान ताब्यात घेतला। एसीबीच्या टीमीन शुक्रारा पीएसआयक ताब्यात घेतलो आणि ताची चौकशी केली। पुलीस स्टेशनार आशिल्ल्या ताच्या लॉकराची आणि घराची एसीबीन झडती घेतल्या। एका फटीच्या केशीत अडकायल्लो नाका जाल्यार 35,000 दिवपाची मागणी पीएसआयन केल्ल्याचे कागाळ करप्यान एसीबीक सांगला। भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यान 12 जानेवारीक पीएसआय विक्रम नायकाड गुन्यांव नोंद केल्लो। भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या 7 कलमा खाला ताचे आड केस नोंद केल्ली। एका फटीच्या केशीन अडकायल्लो नाका जाल्यार 35,000 रुपयांची लाच दिवपाची मागणी पीएसआयन केल्ली अशें कागाळ करप्यान एसीबीक सांगला। हे विशींचे टेलिफोनावेले भाशण तांणी एसीबीक दिला। हो सगळो प्रकार 29 नोव्हेंबराक घडिल्लो। एसीबीच्या टीमीन शुक्रारा फोंड्या पुलीस स्टेशनार वचून पीएसआयक ताब्यात घेतलो। पुलीस स्टेशनार आशिल्लो ताचो लॉकर रूम तपासलो, तशेंच ताच्या घरांत सोद घेतलो। आरोपी पीएसआय विक्रम नायका आड कारवाय करपा विशींचे पत्र एसीबीन गोंय पुलिसांच्या डीजीपीक बरयला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी विवेक प्रभू। कारमोणाच्या रहेजा प्रकल्पावयल्यान साश्टीतल्या राजकारणी आरोप प्रत्यारोप करपाक लागल्यात। रहेजा कडल्यान एक पैसो घेवंक ना, तेन्नाच्या मंत्र्यान पैसे खाल्या म्हूण बाणावलेचो आमदार कायतूचो आरोप। थळाव्या आमदारान पैसे खाल्या असो आरोप आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिलान केल्लो। चर्चिल अलेमान जे एलिगेशन केला ते बेसलेस। 2010 पासून तो 11 पासून तो आसलो पीडब्ल्यू मिनिस्टर 12 पासून कितें जरी तर तेणे पयशे घेयलो ना म्हणटा जाल्यार तुवें सांगोचें कोण इतू इम्पोर्टन्स ताका दिवपाक 10 मीटर रोड कितें येवपा आसलें गोवोरमेंटा हायवे वयता नोट 16 म्हणून घाला आनी रस्तो दिवपाक 10 मीटर ट्राय केली 10 मीटर रोड दिवपाक पळय चर्चिलान ट्राय केली तेगे हेजेर आसा लेटर हेड आहा। हांव पयशे घेता जाल्यार हांव ऑर्डर येयले त्या दिसाकूच हांव हे लेटर घेवन वचपा न्ही, ह्या लोकां बारा उबो रावपा न्ही, हेंक ते चोरयेचे हांव व्हडले व्हडले गाडये घेवन भोंवपाक जाय। हांवें चोर धरला म्हणून ताका भितर पडलो न्ही। दुसरे वटेन कारमोणा गांवची समिती हायकोर्टान वचपाची तयारी करता। We are filing an PI on 73, 74 amendments in the High Court to amend those things in the, and that is the time the people of Goa will have rights. Till they put these amendments in the act, till they enforce this, they will do what they want. So we will go to the court by end of this month, that is for sure. If the government was supporting, they by now they would have given the decision. So that means they are not supporting you. Looks like that. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। गोंय जनमत कौलाच्या 50व्या वर्सात पावल घालता। निमतान गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। कळंगूट पंचायतीन खासा सुवाळो दवरिल्लो। कार्यावळीक जनमत कौलाचो जनक जॅक सिकेराची फामील आशिल्ली। कार्यावळीक काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकार आनी फादर सुप्रियान डिसोजा आसले। की ज्या तरेन जॅक सिकेरान तेन्ना फायट केली गोंया खातीर, काळ बदललेलो आसा। आयज गोंयकारपण नश्ट जावपा कडेन पावल्लें आसा। आयज कोण माड हे माड न्ही म्हणटात। म्हणजे गोंय कशें काबार करपाचें आनी गोंयकारांक कशें काबार करपाचें हाचे फाटल्यान कोण तरी तकली वापरून काम करता अशें दिसता। म्हाका दिसता जॅक सिकेरा जर आयज आशिल्लो तेन्ना गरज आशिल्ली ती खरी, पूण बाब जॅक सिकेराची म्हाका आयज गरज चड दिसता। आनी जॅक सिकेराच्या रुपान कोण तरी परत जन्माक हांगा येवपाची गरज आसा, ज्या कारणान गोंय हें गोंयकारांचें उरतलें, गोंयकारपण उरतलें आनी गोंय सांबाळटलें। की अजून पासून आमचे गोंयचे असेंब्लीन हो एक पुतलो अजून पासून ना, कित्याक ऑपोजिशन लिडराचो आसोंक जाय आसलो हे आमी जाणा आनी हांव नकळो कित्याक लागून ना तो। घेऊया एक विराम।